हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवोसन आसावन त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले. भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पालो दिलो आनी आपणाक दायजशे मेळचो आसलो त्या गांवांक वचोंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बासायल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो. देवाची तीच बासावणी घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालन बांदून हाडल्या शारांत जियेवंक अब्राहम राखोन आसलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भेस्त जावचे सकत मेळ्ळले. आवय जावचे प्राय तिका उतरले तरी आपणाक बासावणे दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पावल्ल्या एक मनशा थावन मळबा वयल्यान नखेत्रां बरी आनी दर्या वेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली. भावार्थांतच हीं सगळीं मनशां मरण पावलीं. देवान बासायलें तें तांकां लाबोंक ना जाल्यार तें सगळें पयस थावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परखी आनी वाडसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतलीं आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोडून भायर आयली त्या गांवा विशयांत ती चिंता करीत आसलें जाल्यार थंय फाटीं वचोंक तांकां कसलो पुनी संदर्भ मेळटो. पूण ती सकड एक उत्तम गांवांक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतालीं मनशां देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना. कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बासावण्यो ताका लाबल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुताक भली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयांत देवान म्हणलें, इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलों. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सडवंदार आमचे खातीर उठयला. जशे काळा उपरांत काळांनी आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत्र ताणें बासायिल्लें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर्व शक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. हेंच ते फर्मान उक्त्यान ताणें सोपत घालन
आमच्या बापा अब्राहमा लागे केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानां थावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक. पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोंक सगळी आमची जिणे सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव ताणे आपले परजेची भेट केली. सामार्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसा सांज जाताच आम्ही पलतडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागी. तेदवान तांणी लोकांक धाडणं सोडलो आनी जेजूक मोचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर मोचवेय आसले. तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी ल्हारां मोचव्यां भितर मारून मोसवो उदकान भरोन आयलो. तरी जेजू सुंकाना सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हणलें, मेस्त्री, आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू? जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हणलें, चुप्प राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजडो कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचे उतर हें. वाखाणे तुका क्रिस्त.